O Deus, tuve que lo tuve que lo toba no sé lo aia sangre amor putra kalsa बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मनुष्या जिविताक गौरव या विशयांत या दिसांनी आमी नियाळणस आसां देवान म्हाका हें जिवीत फावो केलां 500 वर्सां पयलें आनी आज हांव फाटीं पळोवन त्या देवाक अर्गां दितां जिवीत दिल्ल्या पासून सांगत आस हें जिवीत जिवंक जायत्या जाणांनी म्हाका आदार दिला कुमोग दिल्या सलाह दिला तरबेत केला तांचोय मोगान उडास काडना आनी तांकां काळजान तावन बरें मागता सांगात आस म्हाका देवान दिल्लें मिसांव कितून बरें करून जियेलां तें हांव बरें जाणा मस्तस्कत गायो घडल्यात तसोय हांव उडास काडटां देवा कडेन आतां बक्षाणें मागतां आनी हांव मागीर सकड पातकी तें वळखून घेवन आतां देवा कडेन बक्षाणें मागून म्हणुया हांव पातकी सर पुदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजोगण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट हातारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं वादकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसोत बेगीन सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पोदवेदार देव आमची काकळतू करूं आनी आमची फातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर ख्रिस्ता काकुळकर ख्रिस्ता काकुळकर सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर प्रार्थया देवा पातक्यांच्या दयाळ बापा तूं सगळ्या काळजाचें थळ देखताय आनी आमचें पातकी जिवीत तुज्या भोव पवित्र दोळ्यां मुखार सदां उक्तें आसा तरी तुजें सासणाचें जिवीत आमकां दिवंक पातकांचे सोदनेक तुवें तुज्या पुताक धाडलोय आमच्या पातकांची आमकां खरी वळख दी तुज्या बक्षण्याची आनी सासणीक जिविताची आमच्या काळजान तान दी आनी तूंच ती तान बागय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतलें वचप पूण त्या वेळी इस्रायल प्रजा
उदाक नासतना ताणेन वळवळ्ळी आनी मोइजे विरोधू शिण उलोवंक सांगूंक लागली, आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक म्हणून भायर हाडली? आमी आमच्या भुरग्यां बाळां आनी जानवरां सांगाता हांगा ताणेन मोरचे खातीर. मोइजेन सर्वेस्वराक बोब मारली आनी म्हळें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी थोड्या वेळान ती म्हाका पात्रांवचार आसात. तेन्ना सर्वेस्वरान मोइजेक म्हळें, इस्रायेलाच्या थोड्या मालगड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान चल. नील न्हंयक मारलेली ती बेतकाठी तुज्या हातांत धर आनी वच. हांव होरेबाच्या खडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलों. खडपाक मार आनी लोकांक पियेवचे खातीर तांतलें उदक भायर सरतलें. इस्रायेलाच्या मलगड्यांच्या मुखार मोइजेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मस्सा आनी मेरीबा म्हूण नांव दिलें, कित्याक इस्रायेलांनी थंय झगडें केल्लें आनी सर्वेस्वराची परिक्षा केल्ली म्हणून सर्वेस्वर आमचे मदें आसा की ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाचें कडप जावन आसलेल्याक वाकण्या अर्घस्तुती करूं ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया सर पडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिव्यांनी पड्या. तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. आस्त सोताळो तुमकां आयकत जाल्या अरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाका. थंय मेरी बातांनी मासान तुमच्या पुर्वजांनी
म्हजी महत्कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परीक्षा केली. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारण करिनाका. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारण करिनाका. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावो भयणीनो, भवार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सुमयांक जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी आमी आतां देवातां शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावाशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उद्देशी देवा समें आमकां वैभव लाभतलो म्हण बरवो सदन उल्हास पावता. असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें मन आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धरून ओतला. कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक शकत नासल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलोलो वेळ पावतच खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवाचें उतर हें देवाची ओडुका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. समारियांतल्या सिखार नांवांच्या एक शहरांत तो पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो. थंय जाकोबाची बांय आसली. जेजू पैणाचे पुरासणेन आयलो तसोच त्या बांयच्या काट्यार बसलो. सुमार 2 पारांचो वेळ तो. तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पियेवंक इल्लें उदक दी. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक सामारिया गार्न, तर तुवें म्हज्या लागीं पियेवंक मागचें म्हळ्यार कशें? जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियेवंक विचारता तो कोण? इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कोळसो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें? आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान. तो ताची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां पसरां हेच बांयचें उदक पियेल्ली. तसल्या पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो गाय कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान ताणें ना, पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें सोना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर
एक जर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वळतले. ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, साईबा दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना. साईबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करताले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमांत मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतर सतमान. भये ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेणासलेल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाणासलेल्याक आराधन करता. कारण सोडवून येवची जुदेव लोकां तावन, पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यारी समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. स्त्रियेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटात तो मागलेलो येता म्हूण हांव जाणा. तो येतच सक्कड सांगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो. हांवें केलां तें सक्कड ताणें म्हाका सांगलें म्हूण ते स्त्रियेन म्हणलें आयकून समारियागार ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार आपणाशी राव म्हणून ताणें जेजू लागीं परातलें. देखून थंय तो 2 दीस रावलो. जेजूची शिकवण ताच्याच तोंडांतावन आयकल्ले वरवीं आनीकी जायत्या जाणांनी ताका सत मानलो. तवळ ते स्त्रियेक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आमी आतां सत म्हणटाव न्हय. ताणें उलयिल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. देवाचे उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, टॉम स्मिथ म्हणलो एक प्रोटेस्टंट थोड्या तेंपा उपरांत तो क्रिस्तांव जालो. पूण शुक्रारा दीस तो मास करतालो. पिरगेच्या लोकांनी सांगलें वो कन्वर्ट तर जावन कथोलीक जाला पूण शुक्राराचे मास करता म्हूण. एक दीस पिरगस पाद्र्याप ताच्या घरा दोनपार अशें गेलो शुक्रारा दीस आनी इल्लें उलोवंक जाल्या उपरांत ताणें म्हणलें हांव आतां वेतां. त्या धाडटो म्हणलो रावा फादर जेवण आसा जायत म्हणलो. जेवंक रावलो. जेवणाच्या वेळार एक बरी कोंबी रोस केल्ली आनी मेजार ताणें दवरली. आनीक फादऱ्या म्हणलो तूं क्रिस्तांव तूं मास खावन नजो म्हूण तूं नेनाय गे. ना फादर हांव मास शुक्रारा खायना. मागीर हें कालें फादर थोड्या दिसां आदीं तुमी म्हाका इगर्जेक आपयलें आनी म्हज्या माथ्यारिल्लें उदक वतलें आनी इल्लें मागणें केलें आनी म्हळें आनी मुखार टॉम तूं प्रोटेस्टंट न्हय तूं कातोलीक म्हूण. हांव कोंबयेच्या वयर उदक मात न्हय कोंबये बरें नानयता उदकांत ताच्या हांव सांगता कोंबये तूं मास न्हय तूं मासळी देखून हांव तें खाता म्हूण. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी उदका विशयंत पवित्र स्नाना विशयंत आनी ह्या स्नाना वरवीं कशें आमचें जिवीत बदलता गे म्हणून आयचीं 3 वचपां आमकां सांगतात. पयल्या वचपांत आमी आयकलें मोइजे ह्या इस्रायल लोकांक इजिप्तांत धांवन त्या मरुभुमींत आपोवन हाडटा. त्या वेळार तांकां तान लागता आनी तो लोक मोइजेच्या वयर आनी देवाच्या वयरी ते पुटपुटतात. आनी त्या वेळार मोइजे देवा कडेन मागता आनी मागिल्ल्या वेळार देव ताका सांगता कशें तुवें त्या तांबड्या दर्यांत तुजी बदकाटी मारन तो दर्यो 2 वांटे करन
लोकांक सुक्या वाटेन चलशें केलें गे तशेंच तीच बेतकाडी कारण तुज्या मालगाड्या मुखार तूं ती बेतकाडिया कटपाचेर मार आनी थंयसर उदकाच्यो झरी वळटल्यो म्हण. आनी अशेंच घडलें आनी लोक ते उदक पियेलो, दादोशी जालो मात्र न्हय, तांचो भावार्थ निजा देवा थंय तांणी घट केलो. आयच्या तिसऱ्या अस्पांत वांजेलांत आमी आयकलें या एक सामरियेची स्त्री थंयसर उदकाक बेता. हें सारकें समजूंक जाल्यार 3 संगती आमी समजून घेवंक. सामरिया घरा आनी जुदेवा घरा मदलो संबंध, दुसरें त्या जाकोबाच्या त्या बांयच्या तडीर कितें घडलें, आनी तिसरें ह्या सामरियाच्या स्त्रियेक भेटल्या उपरांत त्या लोकांच्या जिवितांत कशी बदलावन आयली गे म्हण. जुदेवा आनीक सामरिया मदलो व्यत्यास. न्हीज जावन ते सामरियागारी जुदेवच जावन आसले. आसिरियन हांकां ते तांकां कॉन्कर करून या ते 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 गुलाम जावन इस्रायल जावन आसिरियाक गेले. थंय जावन थंयसर सोडणे 70 वर्सां थंयसर आसले. आनी त्या वेळार हे जुदेव आसिरिया घरा कडेन काजा जाले. तांच्या स्त्रियेक आपणा थंय हाडले. आपल्या थोडे दादले त्या स्त्रिये कडेन आनी स्त्रियो दादल्या कडेन काजा जाल्यो. आनीक पाटी ते इस्रायल येत आसतना तांच्यो रिवाज्यो काडून ते आयले. आनी ह्या संदर्भार जुदेव म्हणाले, तुमी खरे जुदेव न्हय. तुमी जुदेवाच्या नियमा प्रमाणे तुमचें जिवीत बऱ्या तरान मांडून येनात तुमी जियेनात. देखून तुमकां साल्वासांव खंडीत जावन ना. देखून तुमी आमचे जावन भायर आसा जाय म्हण. अशें सामरिया घरा मदें आनी जुदेवा मदें एक व्हडलो दोरो या तांचे थंय कसलोच संबंद नातलो. हर एका जुदेवान वर्साक 3 मुटी जेरुसलेमा वचूंक आसलें. जेजू त्या वेळार गलिलियांत जियेतालो. आनी जेजू थंयसर वचत जाय जाल्यार 6 दिसांचे पयन. कित्याक म्हळ्यार तांणी सामरियांतल्या त्या व्हडले मोदें तांकां भितर रिकोंक सामरियागारी सोडिनातले. तांणी वयल्या गुड्यान पयशिल्ल्या वाटेन वचत जाय आसलें. न्हीज जावन 3 दिसां भितर ते जेरुसलेमा वचून पावते आसले. पूण ह्या सामरियागार तांकां सोडिनातले. असलो एक कठीण तरेचो राग आनीक तांचे थंय द्वेश तो तांचे थंय वेगळासार तांचे थंय आसलो. आनी असल्या संदर्भार जेजू तांकां एकवट करच्या खातीर तो त्या सामरिया घराच्या त्या स्त्रियेक भेटोवंक प्रयत्न करता. आनी त्या बांयच्या तडीर कितें घडलें, ही सामरियाची स्त्री 12 वरांचेर आयिल्ली पयलें. दुसरें ताच्या आपोस्तलांक सामरिया घरांच्या त्या शॉपाक वचून तांच्या हॉटेलाक वचून खाण हाड म्हण तांणी धाडिल्लें. सामरियाच्या घरा धांवन कांयच ते उदक सयत पियेनातले जाल्यार जेजू ताच्या आपोस्तलांक धाडटा थंय धांवनूच तांकां खाण हाडूंक. आनी हे सामरियाची स्त्री 12 वरां दनपारांची एक सुरी थंयसर बेता. आनी एका स्त्रियेन दादल्या कडेन उलोवंक नज आसलें. प्रत्येक जावन एक सामरियाची स्त्री एका जुदेवा कडेन बिलकूल उलोवंक नज आसलें. आनीक ताणें उदक दिल्यार ताणें पिवंक नज आसलें. ह्या संदर्भार जेजू त्या स्त्रिये कडेन उदक मागता. आनी ती सांगता, कशें तूं जुदेव म्हजे कडेन उदक मागताय. आनीक तो कितें थंयसर घडलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. तूं जाणाय कोण तुजे कडेन उदक विचारता. हांव जर तर तुका उदक दीन जायत तूं हांगासर येवची गरज ना तुवें. कित्याक म्हळ्यार जिविताचें उदक म्हजे कडेन आसा. आनी तो निमाणे तो सांगता, वच तुज्या दादल्याक तुज्या घोवाक आपण हाड. आनी ती सांगता, म्हाका घोव ना. जाणा तुका ना 6 जाण येदोळ आसात, वो जावन आसा 7वो तुजो
दादलो ताच्या सांगात हातून जियेताय. ती कित्याक दनपारांची आयिल्ली कित्याक म्हळ्यार समाजीन तिका कसलोच मान नातुल्लो, कित्याक ती एक बरी जिवीत जियेनातली. एक पोटी जेजू तिका भेटलेंच आनी जेजून तिच्या विशयी सांगल्या उपरांत तिचें जिवीत संपूर्ण बदललें. मात्र न्हय ती ताच्या हळडेच्या सकडांक आपोवन हाडटा जेजू सरशीन, जेजूची वळख दाखयता. आनी तुच्या उपरांत कितें घडलें? तिसरें, जेजू तांच्या सांगाता 2 दीस रावलो आनीक तांचें जिवीत संपूर्ण ताणें बदलान केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बावतिस्माच्या सक्रामंता वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या. आमी तें जिविताचें उदक आमी सकलां पवित्र सक्रामेंता मरिपात, प्रत्येक जावन देवाच्या उतरां मरिपात आनी येवक्रिस्तां मरिपात. तर आमकां आमचे थंय खंडीत जावन जिविताचें उदक आमचे थंय आसा. आमी कुडीचें थान बगोवच्या खातीर मात्र आमी शिवचें तें स्वाभावीक उदक, पूण क्रिस्त थंय वळून येवचें कुरप्याचें उदक आमी सेवे जाय जाल्यार आमी त्या समारीच्या स्त्रिये बरी जेजूची वळख आमी धरी जाय. आमचे पाताक आमी रड जाय. कशें तिचें जिवीत परिवर्तन जालें गे तशेंच आमचें जिवीत परिवर्तन जाय. आनी हे करेजमाचो काळ जावन आसा हें जिवीत बदलूंक, क्रिस्ताक लागीं करूंक आनी क्रिस्तचो मोग आमचे थंय वाडोवंक. दुसऱ्या वचपांत सांग पावलो सांगता, जर तर आमी जिविताचें उदक सकलां तर आमच्या आत्म्याच्या गुंडायंत ताचो मोग रोमोन येता. जर तर आमचो तसो मोग आमच्या काळजांत जर तो नीज जावन रोमला तर आमचें जिवीत खंडीत जावन मोगाचें जाता, बोगसाणेचें जाता आनी समाधानाचें जाता. तर आज प्रत्येक तरान आमी 2 संगती उडास दवरया. पयलें, जेजूची वळख दवरूंक पवित्र पुस्तकां मरिपात, सक्रामेंतां मरिपात, आमच्या जिवीत पवित्र पुस्तकाच्या शिकोवण्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक. दुसरें, आमी आमचें जिवीत बदलूंक, आमचें बदलून क्रिस्त सारकें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या फादर पॅट्रिकाचो 75 इयर्साचो जल्म दिवस आमी आचरिता. ह्या 75 वर्सांत खाली 19 वर्सां मात तो कुटुंबांत आसलो, ताच्या लोबो कुटुंबांत. ताच्या उपरांत 50 आनी 6 वर्सां कार्मेलीता मेळान तो जियेलो. ताच्या ह्या जागी जिवितांत आमी 4 वर्सां आदीं 50 वर्सां ताचे रिलिजियस जिविताची आमी आचरिली. ह्या सोडून ह्या वर्सांनी ताणें पयलें ताची तरबेती जाली. ताच्या उपरांत 24 इयर्स तो ह्या जागांक तरबेती दिवच्या कामांत तो वावुरलो. आनीक 23 इयर्स तो सुपिरियर जावन आमच्या कॉवेंतांत ताणें ताची सेवा दिल्या. विविध कॉवेंतांनी प्रत्येक जावन आमच्या ह्या वयल्या कॉवेंतांत, तशेंच होन्नावर, मडगांव आनीक माडेंत्यार थंय सुपिरियर जावन मागीर आमचे पाद्रेपांक सोडून 13 वर्सांची तरबेती तांणी जोडूंक जाय. विविध हंतांनी ताणें ती जबाबदारी घेतल्या. देखून हांव चिंता ताका देवान बरी भलायकी दिल्या, लांब आवक दिलां. आतांय ह्या 75 वर्सांच्या प्रायाचेर गुडो सोडून येता. आमी सोलोवन गेल्यार म्हज्या की पयलें तो येता. देखून हांव पळयत येता खंडीत जावन आनीक 25 वर्सां ताका आसात. ताका देव ती लांब आवक ताका आनी बरी भलायकी तो दिवन दी. आनी ताणें लोकांची सेवा केल्ल्याक आनी प्रत्येक जावन आमच्या मेळांत, कार्मेलीत मेळांत
विविध तरांनी सेवा दिल्ल्याक ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर पडूं दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा आमेन. आमचो भावार्थ सारून म्हणुया. सोतमंतां देवाक सर पदवेदारा बापाक आनी प्रथमेच्या रसनाराक जेजू क्रिस्ताक ज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गरबेन सांबाळलो फार मरियेतान जल्मलो वंशपदाका ताणें कस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेलो तो मेल्ल्या मदें देगलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो तर पदवेदारा देवबापाच्या उशिवाक बसलो हितां जिवी आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या भक्तांचो एकठार पथकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आमचें जिवीत देवाच्या खुशे प्रमाणे जियोंक तसोच आमकां आदार जाय. आमची सगळी मागणी आतां ताचे मुखार आमी दवरया. जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचें मागणें आयक. बापा तुज्या पुता जेजूची खरी वळख लोकांक दिवच्या पवित्र सभेचे वडील जावन आसच्या भगवंत पापसाहेबाक बिस्पांक आनी याजकांक तुज्या दैवीक जरीचे सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुतान दाखोवन दिल्ले सता नितीचे वाटेन आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी चलोवन लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थीपणान वावून शांती समाधानाचे राज बांदून हाडूंक गरजची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या हर एका संद्यान पेल्याच्यो गरजो समजून त्या गरजांक पावोवन सुरविले पवित्र सभे बरी एकवटाचो समुदाय बांदून हाडूंक मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त क्रिस्तांवांनी राग द्वेष मोसोर हगे दुबाव पयस करून माया मोगान जियेवन तुज्या पुताचे खरे साक्षी जायचे तुजी कृपा तांचेर वत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज जल्म दिसाचे अमृतोत्सव आचरण करच्या बाप पॅट्रिक लोबोक तुज्या कृपेन बर. तांकां बरी भलायकी लाभय. तांच्या मिसावांत जैत लाभय. तशेंच कार्मेल कुटुंबांत संतोष समाधान सदांच लाभशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमची थंय आसली देणी एकामेका वांटून घेवन माया मोगाचो समुदाय बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा करेजमांतले जायते निचेव बरीं चिन्नां हें सगळें घेवन हांगासर आमी आयल्या. ही मागणी आमी तुज्या मुखार दवरली. आमचीं काळजां आमचे मनांत तूं मात जाणाय कितली आमकां आशा आसा तुजी खुशी करून जियोंक म्हणलें. आमी आनीक चड तुज्या खुशेन बरें करून जियोंक तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत तूं तुज्या खुशे प्रमाणे मांडून वाडूंक आदार दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. जीवित दिलाय देवा एका शेवटा तुझे थंय एकवटून रावून जिवीत सोडच्या सोडलेले जिवीत सेवेत वांटून दिवच्या भरून गमतता तितले परत घेवच्या. एक जीवित दिलाय देवा एका शेवटा तुझे थंय एकवटून रावून जिवीत सोडच्या सोडलेले जिवीत सेवेत वांटून दिवच्या मरण गमतता तितले परत घेवच्या. तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या भायला सवे वंतवणे भेटवणे
तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे गुंग्या मायना सवे मुक्तां हे भेटवणे म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपूत बेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. तुमचा ते बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नेक्या पवित्रतेचा भाग सर्वेस्पर मानून घेऊ. कनबळ्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं समर्यागारन स्त्रियेक तुजें मोगाळ दयाळ काळीज उक्तें करून तिचें काळीज तुवें बदललें आनी तुजेशी ओडून घेतलें. तशेंच ह्या बलिदानांत आमकां वांटो दिवन त्याच तुज्या पुता वरवीं तुज्या काळजाची दयाळाय वळखूंक आमकां फावो कर आनी आमचीं काळजां बदलून आमकां तुजेशी ओडून घे. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासोया. अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोत वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. समर्यागारन स्त्रिया लागीं आपणाक पियोवंक उदक मागलें तेन्ना तिच्या मनांत जेजून भावार्थ उपजयलो आनी तिका भावार्थाची इतली थान लागशी केली की ही आपली थान भागोवंक तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी देवदूतां बराबर तुज्या मोहिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. Poet, 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 permaranso सर्वेस्पर. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. मुंसर्गी तुका जय जय. मुंसर्गी तुका जय जय. मुंसर्गी तुका जय जय. मुंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. मुंसर्गी तुका जय जय. मुंसर्गी तुका जय जय. मुंसर्गी तुका जय जय. मुंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उडासाक करा. Povert så Gud vår gott och ja. तुझ्या कोर्साने पुनर्जीवन कोणावर वितुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवंत जे क्रिस्ताचे जय. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचे दया कर्म आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत सुजय तुजो पती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सचनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपोदवेदा बापा संवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयता आसतना आमचो दिसपडतो ग्रास ताचे सांगाता आमकां तें उदक सर्गीचें उदकी हें सगळें दी म्हणून मागोवंक शिकयलां. तें समतीन दवरून आतां आमी जेजून शिकयलां त्या मागणें धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंडा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अत्रेक जाल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्या एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी आमची थान बगोवन आमकां ताच्या जिविताची झर उक्ती करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी तुमी थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना त्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गुणरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून जीवितासो सोमी जेजू आमचो सासनी जिविताक व्हरून पावसो कृपा आमकां दिवचो ओंडो जीवितासो सोमी जेजू आमचो सासनी जिविताक व्हरून पावसो कृपा आमकां दिवचो सोम्या जेजूये कृपे देणी हाडू तळ उदकाचे बगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पाव सोम्या म्हजो गोडी तुजी दया विश्वासा निरंतरी सोम्या म्हजो गोडी तुजी दया विश्वासा निरंतरी भेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पाव भेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पाव. प्रार्थया सर्वेस्परा जिविताच्या बापा जेजून आमकां बसयलां तें सासनाच्या जिविताचें उदक ह्या संस्कारान तूं आमकां सदां दिताय तर पवित्र स्नानान आमचे भितर फुटलोली तुज्या दैवीक जिविताची झर ह्या बलिदानांत परतून परतून वांटो घेतिल्ल्या वरवीं आमकां सासनाचें जिवीत दीत वावूं
या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे असो आणि सर्वपदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. कार्मेल मायेक मागणे. ये भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल मायानी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक सरण जशें म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शरतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादेक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी बळे माये कतनतले आंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पावंका ये दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार द्रड फातयेन आनी चीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिपात जेजू मुखार दवरता. प्रत्येक जावन आमी मागता हें एक कर्ग कोरोना व्हायरस म्हणलें आयलां तें विज्ञी तें निवारलेलें जावं. विज्ञानी सायंटिस्ट हे विज्ञी एक वखद सोदून काडन तें कर्ग निवारूंक आदार दिवन दीत म्हणून प्रत्येक जावन देव तांची मदूस वाडोवन दी म्हण तांचे पासून मागया. मान मरिया कुरपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. मान मरिया कुरपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. मान मरिया कुरपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. प्रार्थया. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. पडापातीन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलें देखून आनी आमच्या सर्गर्जांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवी जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा बसत विनंती कर. सर्वामी एकठांय जावन बापा तुका सॅक्रिफीस भेटयलो. जीवनांत तुज्या दादोशी जाल्या आतां वेसो वेळ आयलो. पाताक रडल्या नितर जाल्या निर्मळ काळजान आज क्रिस्ताक भेटल्या. परतून तुका दुखोवची ना काळजान तामके दीस धांवडावची ना. सर्वामी एकठांय जावन बापा तुका सॅक्रिफीस भेटयलो. जीवनांत तुज्या दादोशी जाल्या आतां वेसो वेळ आयलो. मोगाळ पुत्रा सोवे
ओंकार मरी आशीर्वाद दी आमकां भगवंती बाळ मरिये आम्हा बसतुने दिकर भगवंती कृपेन निवरा आमकां आमच्या पवित्र नव्या